Good morning. हांव अज्ञान करेरा, प्रेसिडेंट पोरवोरी सिटीजन फ्रंटाचो. आयज हे प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक पडलें नाइलाजान. कित्याक दिश्टी पडटा जशें पावसान मशरूम फुलता तशें गोंयांत जायते न्हंयो वाटे येयल्यात आनी चिंतना आसतना वो फायंड आउट करनासतना आपणाचे कॅन्डिडेट घातलात. ना म्हूण गांवच्या लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवंक ना, वो कोणाक विचारनासतना तांणी असले कॅन्डिडेट घातलात. एक कॅन्डिडेट म्हणजे आमच्या पोरवोरी विभागान एक गांव आसा साल्वादोर डेमोन म्हणून. हातून एक वाडो आसा धनवाडो म्हणून. आमच्या एका कॅन्डिडेटान जो आप मिस्टर क्लीन, मिस्टर नॉन करप्ट ही पार्टी असो कॅन्डिडेट घातला जो त्या एरियान प्लॉटां घेवन डेव्हलप करता आनी भायल्या लोकांक दिता. तिचे त्यांचे जिवीत आसा ती प्रायव्हेट फॉरेस्ट, दे आर ऑर्चर्ड्स. हे लुगार तेणे घेवन तो डेव्हलप करून भायल्या लोकांक विकता. आणि हो कॅन्डिडेट आपान सिलेक्ट केला. म्हाका कितें दिसता ताचे आनी टीएमसीचो जो कॅन्डिडेट आसा संदीप वजरकराचे कितें तरी लिंक आसा. कित्याक जी प्रॉपर्टी जी घेतला ती संदीप वजरकराच्या भाच्या कडेन घेतला. सो दिस लुक्स द बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर आर जस्ट फ्लॉकिंग टुगेदर. दिस इज नथिंग. हांव म्हणटा हे दिल्लीकारांचे एक लिंक अँड कर्टसी आप. हे दिल्लीकारांक लुगार गोंयांत कशें विकपाचे आनी हे जावन आसात तांचे एजंट. हे जावन आसात एजंट, कॅन्डिडेट न्हू. भावानो विसरो नाका, हे कॅन्डिडेट न्हू, हे एजंट. हे एजंट हाडून दवरला जायते कडेन आपान आनी टीएमसीन असले एजंट दवरलात प्रॉपर्टीज सेल करपाक. तुम्ही जाणा आसतले नंबर 1 फ्रॉडस्टर टीएमसीचो कॅन्डिडेट. हे जग जाहीर जालो. केसेस जायते जालात. हांवें म्हाज्या हिसपान पोरवोरी सिटीजन फ्रंटाच्या नांवान आमी प्रेस कॉन्फरन्स पासून घेतला आनी एन्फोर्समेंट डायरेक्टराक पासून कंप्लेन केला. तर कॅन्डिडेट जे सिलेक्शन जाला ते तुम्ही ईच अँड एव्हरी कॅन्डिडेट हे पार्टीचे घेयात आनी त्यांची स्क्रुटनायज करात आनी पळयात त्यांचो बॅकग्राऊंड कितें तो. ताचेर तुमकां फावतलें. भाव भयणांनो, हांव तुमचो लागीं हात जोडून मागता, एक चूक कोन्न नाकात. अनवळखी पक्ष जे येतात हिंगा ज्यांची तुमकां म्हायती ना, फकत भोपके फुडयतात. दिल्ली इतले गेले, बेळगांव इतले, बेंगॉलाक इतले गेले. बाबा हे फोटी, हे सगळे फोटी. त्यांचो डेप्युटी चीफ मिनिस्टर भोंवता टुराक, वर्ल्ड टुराक. लोक थिंगा उपाशी आहा. बेंगालाक लोक हजारांनी लोक उपाशी आहा. म्हाज्या लागीं माना येता तो बेंगालचो म्हणटा सगळे फोटींग कांय ना आमकां. अरे तुम्ही बेंगालाच्या लोकांक जेन्ना कांय दिना, तुम्ही गोंयकारांक खंय दिवंक येयलात? खंयचे हाडटाले बाबा पयशे इतले? तुम्ही गोंयकारांक खंयचे पयशे दितले? कित्याक फटयतात तांकां? गृहलक्ष्मी आनी अरे हे ऑलरेडी हाडलेले आसा. गोंयांत ऑलरेडी चलता हे गृहलक्ष्मी, हे सगळे लाडली लक्ष्मी बिक्ष्मी पयलेसान चलता. हे तुवें कितें नेमिदात करूंक ना. तुम्ही येयलात फकत लोकांक फटोवपाक. तुम्ही येयलात आपणाचे वोट बँक करपाक. तुमकां नॅशनल पार्टी जावपाक जाय म्हणून तुम्ही लोक वोट हे करून इसीक तुमचे वोट बँक दिवपाक तुम्ही येयलात आनी दुसरें कांय ना. नाजाल्यार तुम्ही पळयात, हांव तुमकां चॅलेंज दिवन सांगता, गोंयची प्रॉपर्टी मॅक्झिमम प्रॉपर्टी दिल्लीकारांक आनी भायल्या लोकांक वयतली आनी थ्रू दीस एजंट्स विच आर अपॉइंटेड बाय दीस लोकल पार्टी, बाय दीस पार्टीज. म्हणजे आम आदमी म्हणजे कितें? कॉमन पर्सन. अरे द वे यू आर स्पेंडिंग, द वे यू आर पुटिंग होल्डिंग्स. अरे तुम्ही कॉमन खंयचे जाले रे? तुम्ही बिग शॉट, यू आर मनी मल्टी मिलियनर. आणि आमकां गोंयांत गरीब लोक हा,
तुमचे मल्टी मिलियनर हिंगा येवन आमकां नाका. तुम्ही फकत हे पब्लिसिटी स्टंट्स करता ते आमकां नाका. आमकां जाय डेव्हलपमेंट आमच्या गोंयचें. आमच्या गोंयची भाटां बेसां आमचे गोंया राखपाक आमकां लोक जाय गोंया राखपाचो. आमकां नाका असले पार्टी जे एजंटांक अपॉइंट करतात तुमच्या हे गांवचे एरिया इंकपाक. सांगचे तुमकां म्हणल्यार हो मनीस जो आपाचो कॅन्डिडेट आसा तो एक व्हडल्या केसीन इन्वॉल्ड आसा. त्याने रोड वायडनिंग करपाक रोड ब्लास्ट केल्ले, तातूंत ताची केस चलता आनी ताका लागून तेजी मायंडसेट पळय तो रोड हे वाडोवपाक पासून तो फुडें सरलो आनी तेणे रोड ब्लास्ट केले आनी व्हडली केस जाली. खंयच्याच त्या लोकांक भियेले ते लोक थिंगाचे की हे कितें चलता काय म्हणून. तर चतूर रावात भावांनो, चतूर रावात. असल्या कॅन्डिडेटा लागीं चतूर रावात. योगा तुमकां सगल्यांक. म्हजें नांव आगू सालुकेर. हांव सालुदमोन दोनवाडो गांवचो आनी म्हजे सांगाता सगळे म्हजे सांगाती आहात. आमी सगळे त्याच वाड्यांतले दोनवाडो म्हणटा वयता. वी आर ऑल हियर just to bring to your attention about these new candidates that are as candidates they are sitting down for the elections. We have the candidate from TMC, Sandeep Wazarkar, and the candidate from AAP Party also, Mr. Ritesh Chodankar. Now, when we talk about Ritesh Chodankar, he comes from a clean government, they say, and the framework that they show every now and then is Delhi. Now, in a rush to appoint candidates, he has appointed this Mr. Ritesh Chodankar. No one knows where he comes from, what is his background, most probably from our ward, in fact. But we know him as a background that he hails nothing than a land mafia. When we talk about Sandeep Wazarkar and Ritesh Chodankar, they're actually the coin with two different faces. You flip the coin, you get Sandeep. You flip the coin, you get Ritesh. Now, how does this work? We will all let you know. No one is clean things. But these people are out to destroy it, and we just want to bring it to your highlight what has actually happened. There are synopses that have taken place, and they have just tried to bruise Donwado. They have just tried to put Donwado down away from all its natural beauty that it's now enjoying. We have people from our own village, one Mr. Dias, a well-wisher of Saludamon, a Gaonkar of Saludamon. He has also filed a case about this land mafia that is happening. To continue with this, we just want to bring it to your highlight because we've got everything in black and white. Now, what has happened is there was a real estate company by the name Avni Real Estate and Developers. Now, this Avni Real Estate and Developers, they purchased a property. Now, this Avni Real Estate Developers are nothing but it belongs to the nephew of Mr. Sandeep Wazarkar. And his name is Omkar Naik. Now, he purchased this property which is actually in the forest area. Very few houses that are little away from this plot. Out of nowhere, there were bulldozers pushed onto this land, and the whole property was due for conversion. There was heavy groundwork being done. It was a Sunday, if I'm not mistaken. Now, on a Sunday, all the boys, all the youth of Donwado, they are busy playing cricket. Some are playing carom. So it's a weekend. People enjoy their siesta. Everyone is enjoying themselves. From nowhere, the house that was very close to this property, one of the women comes running and tells my brother, Stephen,
because he has been there taking care of all this for a long time, came up and told Stephen that there is some bulldozer being pushed onto this property and there's a land conversion going on. I can ask him to continue as to know what has happened later. Soon as I got a message from one of the ladies, they are all here over here because they are having houses close by to that only. तेंचे कडसून येन्ना आमकां खबर येयली, आमी सगळ्या लोकांक पयले एकठांय केले. लोकांक एकठांय करून लोकांक व्हरून आमी सगळ्यांक दाखयले आनी तांकां फोन करूंक लायले. कंप्लेनी फायल केल्यो सगळे डिपार्टमेंट पंचायतीन मागीर मामलेदारान कलेक्टरान सगळ्याक कंप्लेनी दिल्ल्यो. बट द थिंग वॉज नथिंग वॉज टेकन अप बाय एनी डिपार्टमेंट regarding this Mr. Ritesh Chodankar. And actually we came complaint घालताना आम्ही ओमकाराचेर घातलेली because Omkar was doing it. Soon when the case was coming up in the Mamledar and the collector, we got the news that Mr. Omkar has sold this property in the name of Avni Real Estate to Mr. Ritesh Chodankar. जेन्ना आमकां गमलें पंचायतीन आमी केस घातलेली तेन्ना की वजरकारा कडसून ओमकारा कडसून प्रॉपर्टी रितेशाक गेल्या म्हणून तेणी ते मॅटर कलेक्टरान कितें जाता ते तेणी केलां आसतलें. बट टू गेट रीड ऑफ ऑल दॅट तेणे ती प्रॉपर्टी काडून रितेशाक दिली. सून आफ्टर दॅट नाव वेन वी वेंट टू फायंड आउट ऑल दिस, it has come to our notice that that same property Ritesh is sold to one Mr. Anjali Dobal from Uttarakhand, who is a non-government. And now we don't know what this lady is going to do in that property. Where we people from our ward are planting cashew plantations, they are daily living. आमच्या लोकांचे सगळे ते काजू करतात थंयसर. आता थंयसर जरी तर ओहले हाडून व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट्स कॉमेस केले जाल्यार आमच्या लोकांक खूब त्रास जातले. देर इज अनदर प्रॉपर्टी, दिस इज वन, देर इज अनदर प्रॉपर्टी वेर ही हॅज टेकन in 247/3. The area of that property is around about 12,720. This is also a cashew plantation property. ही प्रॉपर्टी पळय हा ताका तेंपोन खूब घरां हा, टेम्पल हा, चर्च हा, आमची सिस्टर्स कॉन्वेंट हा, आनी हे आमी ताका कांय करूंक दिवंक नासले. हांगासर तेणे रोडाचें काम कॉमेस केलें तेन्ना आमी कंप्लेनी केल्यो टू ऑल द डिपार्टमेंट्स, बट नो एक्शन वॉज टेकन that time also. This was purchased in 2010. That time we had complained regarding this, but no action was taken. Another property, 230/6 of the Anwada Sarvadutta Mundu. There was another property which he has purchased in 2010 only. In so, then legally he has built 3 bungalows, which he has taken licenses. But there he has constructed a culvert where there is a nalla going in it underneath. And थिंचो त्या नालान आमच्या आख्या दोंगराचे उदक पोंच्यान वयता आनी तेजे वयर हेणें कल्वट बांदला आनी तो एक्सेस केला आपल्या प्रॉपर्टीक. नाव फॉर दिस कंप्लेन ऑल्सो, एज माय ब्रदर सेड, one Mr. Dinesh has filed a complaint against him. That also in the court, and no action is taken. It is done. So all these properties now, if this mess happens with this Ritesh Chodankar, this person is sitting for elections just to do all this type of properties to convert into all development zones. So because of that, I would request the people just to find out if we are saying anything wrong, to find out about this person, what all things he has done and what all things he is going to do further, we don't know.
रेजिडेंट्स ऑफ धनवाडो सावलादो आमच्या वाटेन ह्या आम आदमीच्या कॅन्डिडेटान रितेश चोडणकरान प्लॉटिंग केला, म्हणजे झाडां कापल्या, बुलडोजर घातल्या, डायरेक्ट रस्तो बी केला. हे आमकां आमचो धनवाडो कवर जावन घेवचे ना. आमचे यूथ धनवडचे आहा ते सगळे एकठांय आहा आनी आमी आमचो धनवाडो कवर जावन घेवचे ना. हे रितेश चोडणकरान डायरेक्ट धमकी दिता लोकांक, म्हणटा की डायरेक्ट झाडां धनवाडोच कापूंक सोदता, म्हणजे कवरूच करूंक सोदता तो डायरेक्टली. आनी हे आमी करूंक दिवचे ना. आमी सगळे लोक एकठांय आहा. तेणे आदी पासून स्टीवन हलकुके पंच आसलो तो एक्स डेप्युटी सरपंच, तेका पासून तेणे धमकी दिल्ली की तूं आपले म्हणजे हांव सपोर्ट करना, आयकना जाल्यार तर जे इलिगल करपाक, पूण तेणे करूंक दिवंक ना.